सगळ्यांक 15 ऑगस्टाची नोंदीत परबी आयज माझ्या लायफाचो एक पयलो आनंदी दिवस आसा म्हणजे फ्लॅग होस्टिंग जो हांवें केला आयज मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलरा कडेन आनी सगळे आमचे कावन्सिलर आमचे आमदार बाबजाजी साळकर ते हाजीर आशिल्ले बरें दिसलें. एक्चुली पयलीं अशें जायनासलेलें फ्लॅग होस्टिंग फ्लॅग घरा घरा रावप, पूण आयज खंय तरी 3 दिसाचो कार्यक्रम सुरू जालो. एक उत्सव कसो जालो. पयलीं कशें आसलेलें आमी दिवाळी आनी गणपती नाल्यार क्रिसमस बऱ्या व्हडल्या तरेन मनयता, पूण आतां 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी पासून तशीच आतां व्हडल्या हितून मनोवपाक लागले. प्रत्येक लोक आपणाच्या घरा फ्लॅग लावपाक लागले. अशेंच फुडें अशेंच चलपाक जाय. आमचो देशूय फुडें चलपाक जाय. देश फुडें बरो पावरफूल जालो आसा, पूण आतां ते आमी टिकोवपाक जाय. ते टिकोवपाक कारणा खातीर सगळीं जी ल्हान भुरगीं आसा तेंच्यांनी आपणाच्या आवय बापायकूय सांगपाक जाय की जे कचरो बिचरो उडयता तो खंय भायर उडयता तोय मातसो खंय तरी बंद जावपाक जाय. इतलीच मागीर आजादी मेळ्ळी. सगळे आमी अमृत महोत्सवाचेरूय गेले. आमी सगळें बरें चल्लेलें आसा, पूण आतां फुडें आमी ही घाण आमची खंयसर गल्लींनी वाड्यांनी पडल्या ती तरी खंय तरी क्लीन जावपाक इतलेंच मागता. बरें दिसता जेन्ना आज आमी हांगा पळयतात की भुरग्यां बरोबर आमी सेलिब्रेट करतात आनी हांगाच न्ही पयलीं ठरावीक ठिकाणी फ्लॅग होस्टिंग जातालें, पूण आज आमच्या सरकारान मोदी सरकारान आज इतल्या सवलती दिल्या की आज 13, 14, 15 तारीख पर्यंत आज प्रत्येक जाण आमकां सदांच दिसतालें की आपल्या घराचेर बसून आमी तिरंगा लावचो म्हणून, पूण ताका परमिशन मेळनाशिल्लें. पूण आमचो गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटान रुलूच चेंज करून आज 13, 14, 15 तारखेर आमच्या स्वताच्या घरार आमकां अभिमानान आमकां आमचो नॅशनल फ्लॅग लावपाक मेळटा. ही एक गर्वाची गोश्ट आसा. आज प्रत्येक कडेन आमी पळयता की पयलीं ठरावीक ठिकाणी इंडिपेंडन्स डे जातालो. आज तुमी पळयतात की वाड्यार आज इंडिपेंडन्स डे कार्यक्रम आसा, म्हणजे 10 पटींनी इंडिपेंडन्स डे हे कार्यक्रम वाडल्या. आनी हे एकूच दाखोवन दिता की आमी कितले पेट्रियोटीक आसा. नाजाल्यार आतां जे मोदी सरकारान जी आमकां आमच्या देशाचें नांव इतलें वयर व्हेलां, म्हणजे जगाचेर इतले मोठ्या स्तरार पावयलां की आमकां आनी बरें दिसत लागलां. आनी तातूंत भितर आतां लोकूय इनवॉल्व जावपाक लागल्यात. लोक इनवॉल्व जावन आपल्या घरार आपल्या वाड्यार देशाचो अभिमान जो आसा, देशाचो नॅशनल फ्लॅग तो चडयतात आनी आमी सगळे मेळून ह्या हातूंत भाग घेतात. की आज आमकां जी आजादी मेळ्ळ्या म्हणजे 1947 आमी एका इंडिपेंडंट देशान आमी जल्म घेतला. सो आजादीच्या वेळार कितें पळय सॅक्रिफायसीस केल्या म्हणजे आमकां ताची जाणीव पसून ना. आमी वाचतात सगळे कडेन आमी आयकलां, पूण आमकां ताची जाणीव ना. आज आमच्या बरोबर म्हणजे जाणी आपल्याचेर गोळी खावन आमकां हें केलें अशें मनीस एक सर्वीसमॅन पसून हांगा आसा. सो म्हजे सगळ्या कडेन एकूच मॅसेज, आज आमी सगळो देश जो आसा, आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाका विश्वगुरू करपाचें जें आमचें सगळ्यांचें स्वप्न आसा ताच्या खातीर सगळे वावर करता. आनी देश आज ज्या प्रमाणे प्रगती करता 2047 पर्यंत विश्वगुरू जावपाचें नाल्यार स्वप्न जें आसा तें पूर्ण जातलें हाची आमकां पूर्ण खात्री आसा. पूण त्याच वेळार आमी सगळे संघटीत रावप, आमी सगळे एकठांय रावप हें तितलेंच गरजेचें आसा. कित्याक आज जसो जसो वयर सरता आमचो देश तशें खूब जाण आमकां पांय ओडपाकूय स्टार्ट जाले. तेन्ना आमी सगळे एकठांय रावले जाल्यार जें स्वप्न आमचें सगळ्यांचें आसा तें पूर्ण जावंक शकता. त्या खातीर सगळ्यांनी एकठांय रावचें हीच एक मॅसेज.